ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య 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 ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య
ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. उंड्या रुपा खाले या अल्तरसच्या ओ मोगळा जिजू, तुझे मुखार आमी हांगासर दिंबीर पडून तुका अर्गां दिवंक, उपकार बोडोवंक, तुवें केल्ल्या सर उपकारांक आमी तुजे थंय एक जावच्याक हांगासर आयले. हांव तूं आमचो सोमी, आमचो देव. तुजी काकुळटू, तुजी दया, तुजो मोग आमी भोगता. तुजे काकुळटीन आमी ह्या संवसारी जिवितांत मोगान वाडून हेरांतय दया आनी काकूळ दाखोवच्याक आमकां तूं आपयताय. हे आपोवणें आमी स्विकार करून जिवच्याक आमकां तूं उलो दिताय. आनी आमचेर तुवें दाखयल्ल्या दये खातीर, काकुळटे खातीर तुका अर्गां दिवंक आमी आयल्या. सोम्या, तुवें आमचेर उतिल्ल्या सर्व आशिर्वादां आनी बेसांवां पासत आमी तुका अर्गां आनी होगलाप दिता. कित्याक तुवें आमचो मोग केलो. आमी अनुपकारी जावन आसोंक जाल्यार तुजे व्हडा काकुळटीन आनी मोगान आमकां तुवें बरोवन आमचो मोग करून तूं आमचे संग आसाय म्हणून तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. असो गुर्त जावन सोम्या हांगासर आमकां तुवें सांगताय एकठांयलाय. आमकां सांगत एकठांयलाय मात्र न्ही, तुजे मोगाची ऊब आमच्या काळजांत तुवें घालाय आनी आमच्या काळजांत सदांच तूं हजर आसाय. आमच्या काळजांत हजर आसून आमचो मोग करून आमकां तुजी दया आनी काकूळ दाखोवन आमचे संगत रावून आमकां तुवें तुज्या आशिर्वादांनी, बऱ्या देण्यांनी आनी बेसांवांनी तुवें भरलाय. आनी हेंच आमी हर एक दीस भोगून आसा. सर्गार सोडून गेल्या उपरांत तुवें म्हणली उतरां,
हांव तुमकां आनाता बरी करिना. बगार तुमकां एक पराकली धाडटलो, तो तुमचे सवे रावतलो आनी तुमकां कितें करूंक आसा तें तुमकां कळीत करतलो. वैच सुम्या, तुवें आमकां धैर्य दिलाय. तुज्या पवित्र आत्मा आमचेर येवन आमकां तुजी खुशी करूंक शिकयतलो म्हणून आनी आमकां समाधानाची हातेरां करतलो म्हणून. सुम्या जेजू, तुवें आमकां ह्या संवसारी जिवितांत सबार देव आशिर्वादांनी बरोवन तुजें जिवीत आमचें जिवीत तुज्या कुशे प्रमाणे जावच्याक आमकां तुवें फोव केल्ल्या खातीर तुका अर्गां आनी होगलाप दिता हांव. मोगाळा जेजू, आयचो दीस तुवें आमकां फोव करून हांगासर ह्या देव मंदिरांत तुजे संगत एकठांयल्याय आनी तुज्या संगता वो थोडो वेळ करसूंक आमकां आदार दिलाय. सुम्या, ह्या तुज्या बरेपणाक आनी तुवें आमचेर वतिल्ल्या सर आशिर्वादा पासत तुका आमी अर्गां आनी होगलाप दिता हांव. सुवादीक जेजू, तूं बोळ्या आनी कलते काळज आसूं. तुजें काळीज मोगाचें भंडार, थंयच्यान वळटा तुजो मोग आनी तो मोग तुजी काकूळ तूं आमकां उगडपें करता. तुजे मोगाचें काळीज आमच्या मोगान बरोवन तुजो मोग आमचें तें उडपो करता. कित्याक तूं आमचें तें काकूळ ती वंत आमचें तें सदांच तूं बरेपणान आमकां समाधानीन आपोवन व्हरून तुज्या मोग आसलेल्या त्या काळजांत एकवटायताय. वस्तू मोग आमी भोगतां सुम्या. ह्या मोगान आमकां तुवें सलोवन व्हेल्ल्याक आनी तुज्या काळजांत वळच्या त्या मोगाच्या झरीन आमकां मोगाचो तो अनुभव करूंक आदार दिल्ल्या खातीर आनी मोगान आमकां तुवें ह्या संवसारांत जियोंक आदार दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां आनी होगलाप दिता हांव. सुम्या जेजू, तूं पातक्यातें काकूळ तुवें उगडापे केली. तुजे तें धांवून आयिल्ल्या कोणाकय तुवें पाटी खाली हातांनी रित्या हातांनी पाटी धाडूंक नाय. तांकां समाधान दिलें, दया दाखयली आनी ह्या मोरिफात तुजें काकुळटीचें काळीज कितलें मोगान भरलां म्हणून आमकां कळीत जाता. सुम्या, तुवें आमचें तें काकूळ दाखोवन दया दाखोवन आमचो मोग करून आमकां तुजीं भुरगीं करून तुज्या मोगाच्या त्या उबेंत जियोंक आनी आमी एकामेका भाव बांदोपणान आसूंक आनी जियोंक आमकां तुवें दिल्ल्या आदारा खातीर तुका आमी अर्गां आनी होगलाप दिता. सुम्या, तूं आमचो बाप, आमचो मोगाळ भाव. तुजे थंय आमी आयिल्ल्या वेळार तुवें आमकां सदांच तुज्या वेंगीन घेवन आरावन धरून आमच्या कश्ट संकश्ट वेळार आमच्या दुखांत आसतना दुखां पुसून काडून कश्ट निवारून आमकां
बरें जिवीत जियोवंक आदार दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां आनी होगलाप दिता सुम्या आमची काळजां तुज्या मोगान भरल्यांत उपकारी मनान ती भरल्यांत तुका अर्गां दिवंक होगलाप दिवंक सुती गावंक आराधन करूं सुम्या आमी तुजी सुती गाता आराधन करता तुजी दया आमी भोगलेली सदांच तुजे संगता एकठांव एक जावन रावोंक आमकां तूं तुजो आदार फोव करे फाटल्या सबार दिसांनी आमच्या संगता रावून आमची जतन करून आमचो मोग करून आमची दया आनी काकूळ तूं आमकां दाखोवन आमकां सोडून व्हेल्ल्या मोगाळा जेजू जावं अर्गां आनी स्तुती तुजो मोग करून सौम्या जेजू हांव आशेतां तुजो मोग करून सौम्या जेजू हांव आशेतां पेज नंबर 369 तुजो मोग करूंक सौम्या जेजू हांव आशेतां तुजो मोग करूंक सौम्या जेजू हांव आशेतां तुजो मोग करूंक सौम्या जेजू हांव आशेतां फाल्यां कितें घडत तें हांव नेणा फाल्यां कितें घडत तें हांव नेणा फाल्यां कितें घडत तें हांव नेणा पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा तुजो मोग करूंक सौम्या जेजू हांव आशेतां 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 दुखाच्या कोंडांत संसार बुडून गेला दुखाच्या कोंडांत संसार बुडून गेला सुखाच्या राजाक तुज्या बोव आशेला सुखाच्या राजाक तुज्या बोव आशेला तुजो मोग करूंक सौम्या जेजू हांव आशेतां 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 तुजे वेण कितें साव करूंक सखाना तुजे वेण कितें साव करूंक सखाना तुजे शिवाय कोण सादार म्हाका ना तुजे शिवाय कोण सादार म्हाका ना तुजो मोग करूंक सौम्या तुजो मोग
आवाशेता सुम्या जेजू आवाशेता आवाशेता सुम्या जेजू आवाशेता सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो तुमच्या ईश्वर असो सहमत प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभार्था काय सुम्या अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग करे आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दगदितल्या पासून मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भगेवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करशात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात. तितलें सुखागार करतात न्हय. तुमच्या बाबाक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां परस कितें वर्तें तुमी केल्लें परी जालें. आन बोर लेगून तितलें करतात न्हय. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशी तुमी जाय जाय सर बरी. देवाचें उतर हें. मोगाळ बोर आनी बेणीनो, सुवार्थेंतलीं उतरां आमकां थोडो विपर्य आसा म्हणून सांगीत. आमी कोण आमचे लागीं उलयता या आमचे लागीं बरो आसा बरी आसा तांचो आमी मोग करता. हें साज, हें समाजाचें एक नियम. पूण जेजू म्हणटा सुमा विरोध. तुमच्या दुस्मनाचो तुमी मोग करा आनी तांकां बरें करा. ही उतरां आमी खरेपणी नियाळ केलो जाल्यार आमकां समजता सुम्याचें काळीज. ह्या संवसारांत जेजून आपले परगडजिणी जियेतना केवल बऱ्यांचो मात्र ताणें मोग केल्लो न्हय. बगार फरिजेवांचो, शास्त्र्यांचो, समाजांत कांटून आसल्या त्या सुंकागारांचो, हर एकलोचो ताणें मोग केला आनी प्रत्येक तरान पादक्यांचो. आनी ताचें काळी सदांच तांच्या मोगाक आशेतलें लालयतलें. कित्याक तो काक पुळतीन तो भरलोलो. जेजू काक पुळतीन भरलोलो. ताची दया सगळ्यांक ताणें दाखयल्या. इजया प्रवादीन म्हणली उतरां ताका अभिशेक करतना सर्वेस्पोर देवान म्हाका अभिशेक केला. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदीत आशिल्ल्यांक सुटका दिवंक, देवाची दया मया सोर परजांक कळीत करूंक आनी देवान परगटलें तें वरस हर एका लोकांक कळीत करून देवाक ह्या संवसारांत कळीत करूं. देवाची दया मया कळीत करूंक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. आनी
ते जेजून आपल्या सगळ्या मिसां वेळार ताणें केलें आनी आपल्या बापाचें मिसांव ताणें संपूर्ण एक पावयलें. जेजू कैसर जावं नाजरेतांत बेतलेमांत या हेर जाग्यांनी ताचे मिसांव काम परगड करता आसतना तो गेलो. ताणें कोणाकच बगलेक दवरूंक ना. कोण ताचे लागीं आयलो ताका ताणें ताची दया दाखयली, काकूट दाखयली आनी ताका फाटीं धाडलें. आनी तो गेल्लो मनीस, फाटीं गेल्लो मनीस सोम्याची काकूट आपणावन ताचें काळीज मोगान भरलें हें आमी जाणाव. तशेंच आमी पळयता जेजून म्हणली उतरां आयच्या सुवातेंत आमी आयकलें तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा म्हणून. हें तितलें सुलभ न्ही. साबार फावटी आमी म्हणचे आसा आमकां दुस्मान नात म्हणून, पूण थोडे फावटी दुस्मान आसूंक पुरो या आमी थोडे फावटी उलयना, राग दवरता, हगेन आसाव तर आमी तांकां दुस्मान म्हणूंक पुरो. तशे लागीं आमी उलयनातले, आमी ताचो संबंद दवरनातल्या वेळार आमचो मोगाचो बांद तुडता. आमचो मोगाचो बांद तुडता मात्र न्ही, आमी एका तरेचे एक वैरी जावन एकामेका दुस्मन जावन त्या मनशांतान पयस वता मात्र न्ही, बगार देवातावन समेत आमी पयस वता. देवातय आमी मागणें करता आसतना दुस्मना पासून मागा म्हणटा आसतना आमी कोणा पासून मागचें ताका मागूंक आमकां उर्बा ना. दुस्मना पासून मागूंक आमकां खुशी ना. देखून सुमी म्हणटा केवळ तुमी बऱ्या मनशा पासून मागतात, तांचो मात्र मोग करतात, तर तुमी कितेंय सदान केल्लें बरी ना. कित्याक देव कशें आमकां कळीत आसा, देव बऱ्यांचेरी आनी पातक्यांचेरी पावस धाडटा. देव बऱ्यांचेरी पातक्यांचेरी ह्या कोट्या मनशांचेरी आपलो सूर्य उदेसो करता. आनी ह्या मोरिफात देव सर्वस्व मोग करता म्हणून दाखोवन दिता. तर आमी आमच्या दुस्मानकाय दवरून आमी जियेता जाल्यार आमी कसलेंच सदन केल्लें बरी ना. कित्याक देव सर्वस्व मोग करता. ताका थोड्यांक उणें दिवचें, थोड्यांक चड दिवचें तें ताचे लागीं ना. भेदभाव ना, डिफरन्सस ना. सगळ्यांक एकच तराची देणी तो दिता. इल्ली उणी जावं पुरो, चड जावं पुरो, ताच्या त्या थांकीकाल ती गुळसूंक आनी तो मोग करता म्हणून दाखोवन दिवंक देव तांकां देण्यांनी भरता. पूण आमी आमच्या जिवितांत ते डिफरन्सस करचें. आमी डिफरन्सस करून थोड्यांक पयस दवरचें, आमी रागान रावचें. ह्या मोरिफात आमची दुस्मानकाय आमी वाडोवची. पूण जेजू म्हणटा हांव जावन आसा कालत्या आनी बोळ्या काळजो आसूं. हांव जावन आसा बोळ्या आनी कालत्या काळजो आसूं. आनी तुमी म्हजे लागीं येया आनी शिका, आनी तुमी म्हजे बरी कालत्या आनी बोळे जाया. कालत्या आनी बोळ्या काळजाची मनशां देवाक मानूं वतात. कित्याक तांचे थंय कसलेंच कापड पडना. ती देवाक मानूं व्हरली व्यक्ती देवाचे मिसांव ती बऱ्या तरेन करतात. तांकां देवान दिली ती शिकोवन पवित्र पुस्तकांत आसलेली ती बरी तरेन पाळटात. आनी ह्या मोरिफात ताच्या जिवितांत ती सुम्याक साक्ष दितात. देखून कालती आनी बोळी देवाक मान वतात. आनी तस आमचें जिवीत ह्या परी जायजे म्हणून सुमी आमकां उलो दिता. देखून आमी आमच्या जिवितांत कालती जावन देवाक महिमा हाडया. दया माया आमी आमच्या भावा भयणीक दाखोवया. आमी कोणाची दुस्मान जावं रावचें नाका. बगार आमी एकाच देवाची भुरगीं, एकाच देवान आमकां ह्या संवसारांत जल्म दिला. आनी तोच देव आमची जिणी ह्या संवसारांत सोडून व्हरता. आनी तोच देव आपल्या जेजू क्रिस्त मुखांतरे
आमकां आपल्या कृपेदणांनी भरता आनी ती शिकोवन आमकां दिता जेजू दुस्मनसो मोग करा म्हणून. आनी निमाणें आमी पळयता जेजून कुर्सारून पळोवन मरण पावतना म्हणली उतरां बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेणात. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेणात. वय आमी हिंस उतरां आमी म्हणूंक जाय. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण नेणात. ही जावन आसा दया, ही जावन आसा काकूळ तूं आमच्या भावा भयणीक ती दाखोवची, आमच्या भोवंडांतय दाखोवची आनी देवाची काकूळ तूं आमी आपणायल्ली ती आमी हेरांक दिवंक आमकां साध्य जाता. देखून आज आमी देवाची दया माया देवाची काकूळ तूं भोगलेली हिस्स काकूळ तूं आमच्या भावा भयणी कडेन वांटून घेवया आनी आमचे ती दुस्मानकाय आसता जाल्यार ती आमी उमटून काडून नितळ काळजाची आनी मनाची जावन सौम्य बरी साद्या आनी बोळे कालते जावन देवासो आनी आमच्या भावा भयणीचो पेल्याचो मोग करून आमी आयती जावया. आतां सौम्य ती आमी एक गीत गावया. दयाक उबे रावात. सौम्यात मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो पर्वता प्रासून सागोराक प्रासून संतो मोग तुजो. सौम्यात मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो पर्वता प्रासून सागरा प्रासून सौम्यात मोग तुजो. दुख संकश्टाच्या वेळार मेळटा आमकां ताचो आदार. दुख संकश्टाच्या वेळार मेळटा आमकां ताचो आदार. सौम्याचो मोग तो भांगरा प्रासवर तो ससनाक बळसो तोसलो. सौम्याचो मोग तो भांगरा प्रासवर तो ससनाक बळसो तोसलो. सौम्यात मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो पर्वता प्रासून सागोरा प्रासून सौम्यात मोग तुजो. पर्वता प्रासून सागोरा प्रासून सौम्यात मोग. हालेलुया 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 दयाकरनी बेगलात देवाचे आशीर्वाद घेवच्याक. आतां आमची विनवणे सौम्य उजेर आमी दवरया. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा जो पूज्य जेजू क्रिस्त आमचे समोर ह्या युक्करीचो हजर आसा. ह्या सौम्या मुखार आमी आसा हांव आनी आमची मागणी तुजे समोर आमी दवरता. मागता आमी आख्या पवित्र सभे पासून तूं आनी प्रत्येक तरान आमच्या पापा लियो पासून तूं तुवें तांकां दिला एक जबाबदारी. आपल्या परजेक मोगान बुकसोण्यान दया दाखोवन सोडून व्हरूंक तांचो मोग करूं
आनी ह्या मोरिफात तुजी सोडवण आख्ख्या संवसाराक कळीत करूं तांकां दिली जबाबदारी तांणी पाळटा आसतना तांकां तुजी कृपा दी आदार दी तेजे सरू ह्या जगाक धर्मीक भाव भयणीक सुम्याच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या वाटेन चलून काकुळतीन बरयली काळजां तांणी उगडापें करून सर लोकांक तुजो मोग दाखोवंक ह्या मोगान लेखूंक गरजलो आदार तांकां तूं पाठय म्हूण तुजे लागीं परतून मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. मागता आमी आमच्या राष्ट्राच्या सोरू राजकीय फुडाऱ्यांक राजकीय फुडारी सबारपोटी दुस्मानकायेन जी येतात दुस्मानकायेची मोडां आमच्या संवसारार वळून येवची आमी पळयता हांव. सुम्या ही दुस्मानकायेची मोडां उमटून काड आनी आमा सर्व तांकां सर्वांक तुज्या काकुळटीन भर तांकां बरें मोन दी तांच्या दुस्मानाचेर दया दाखोवंक मोग दाखोवंक काकूळ दाखोवंक ह्या मोरिफात तांणी एकामेका भाव बांदपणान जिवचे भाग तांकां दी म्हूण तुजे लागीं परतून मागता हांव. मागता आमी आमच्या कुटुंबा पासून आमच्या कुटुंबांत आ बापे मदें भुरग्या बाळा मदें ती काकुळटू आनी भोगसणसो स्पिरीत आसूं. आमी तुजी विस्नार भुरगीं ह्या संवसारांत तुजी काकुळटीन भरलेली मनशां जावन तीस काकुळटू आमच्या भवारी शेजाऱ्यांक वा हेरांक दिवच्याक बरें मोन आमचें तें रस आनी आमच्या भुरग्या बाळांतय तीस काकुळटू आमी उगडापें करून तांचो मोग करूंक गरजलो आदार आनी कृपा आमच्या वडिलांक फोव कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. सुम्या जेजू आमी सबारपोटी ह्या संवसारांत जियेत आसतना तुजे तावन पयस केल्या हांव आमच्या उणेपणा वरवीं अस्कतकाये वरवीं आनी तुजें उतर आयकनातले वरवीं आमी तुज्या उतराचो पाळो दिवन जियोंक आनी तुजें उतर आमच्या काळजांत रोमोवन तें उतराचो नियाळ करून आमी बरीं मनशां जावन तुज्या काकुळटीन बरयली व्यक्ती जावन हेरांतय आमचो मोग कळीत करूं आनी आमच्या दुस्मानाचो मोग करूं गरजलो आदार आनी कृपा आमकां पाठय म्हूण आमी मागता. आमचें मागणें आयक. आतां आमी सुम्यान म्हणलें उतरां सांगून आमी देवाचो आशिर्वाद घेवंक आयती जावया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां न्ही. Diavoda sacramenta sastrang nama koruya purvilya rupa bodla lovioriti adarya salvon vecha askat vishwa bavartache baldevya जशे बापा तशे स्पुता उल्हासानी स्तुतेसा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एकास्ताळ्यान नरसेता तुका दोगांच्या स्पिरिता समास मी नावाडता. प्रार्थुया हे देवा विचित्र
सक्रामेंत काल तुवें कसलो उडास तुवें आमकां सोडला. तुवें सोडून सफळदास आमचे ते आमी बगीत सरकू. त्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोग कर. जो जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. देव मुझो मोग करता, देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापय बरी, देव मुझो मोग करता. देव मुझो मोग करता, देव म्हाका सांबाळता. एक मोगाळ बापय बरी, देव मुझो मोग करता. देव मुझो मोग करता. संतोषाची भेटा काढून घालते कोणी कृपा जोड सोम्या समोर येता. ताची कृत्या भोवती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता. ताची कृत्या भोवती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता. सर्वेस्पर्तो देव आमचो, रस्तार सर्गासून रासो. सर्वेस्पर्तो देव आमचो, रस्तार सर्गासून रासो. एकच पुत्रान ताचा संसार रची जालो. आपल्या सारक्यान ताणे मनशा रुपीत केलो. देखो मी जायती बापय तो सर्वांचो. संतोषाची भेटा काढून घालते कोणी कृपा जोडून सोम्या समोर येता. ताची कृत्या मोठी ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता. ताची कृत्या मोठी आटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता. आयचे मीस थँक्स गिविंग वेडिंग एनिवर्सरी प्रिमा एरल सल्डाना सेक्रेड हार्ट वॉर्ड आनी दिवचे जावन आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या समेत जो क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आनी पवित्रात्म्या सो एक वोड तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो पवित्र आत्म्याच्या 5व्या दिसाच्या नोवेनाक आमी जमल्या. आयचो संदेश जावन आसा दया दाखयतात ती कितली भागी तांकां दया मेळटली. आयची वचपां आमकां देवाचे दये विशांत संदेश दितात. पयल्या वचपान सर्वेस्परान एलिया प्रवादी मारिफात एके विधवेचेर कशी दया दाखयली म्हूण आयकतल्या. आयच्या वांजेलान जेजू एक सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याच्या ओपारी मारिफात पाश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या एका पातक्या थंय देव कशी दया दाखयता म्हूण
लोकांक शिकयता. आयचो इरादो जावन आसा भलायकी शेतांत वावुरतेल्या समेस्तां पसत आमचे पसत तांणी दिवची सेवा भोव विशेश जावन आसा. तोच पवित्र आत्मो ताच्या धेन्यांनी भरूंक आनी तांच्या वावरांत यशस्वी आनी मोतीक समाधान दिवं दी म्हूण आज प्रत्येक रितीन आमी मागया. भणीनो ह्या पवित्र रितीन पोत बरी वांटे घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. संगत आमी म्हणया हांव पदकी सर्व पदरा देवा आनी तुमकां हांव म्हणिनो उजवल्या संसार मनाची करून तोंडांत हांवें जायती पदकां केल्यात. म्हजो अपराध मोठो अपराध ह्या पासून सगळ्या लोकांनी आनी तुमकां हांव म्हणिनो तुझे खातीर आमच्या विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकुळकर, सुमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सुमिया काकुळकर, सुमिया काकुळकर. प्रार्थुया बोवरत्या देवा आमच्या महिमेवो तू बापा पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी देवून येव आनी आमचे भितर रावून तुझे महिमेचे मंदिर तूं आमकां करूं. आमच्या सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत्र जोड चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वसाव. थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें कित्याक पृथ्वीर पावस पडूंक नासलो. तेन्ना सरेस्परान एलियाक म्हळें, उठ आनी सिदोनाच्या झरफेताक वच आनी थंय राव. हांव थंयचे एक विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. तो भायर सरलो आनी झरफेताक गेलो. तो शहराच्या दरवाट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळो जमा करताली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हान आयदनांत म्हाका पियोवंक इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक वेता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सरेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, म्हजे कडेन उकोटलेलें कांयच ना. मोडकेंत मूठभर पीठ आनी बरनेंत इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांकटां कुडके विसूंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी तें खातेल्या आनी उपरांत मरतेल्या. एलियान तिका म्हळें, भियेनाका, घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सरेस्परू इस्रायलाचो देव, सर्वेस्पर पृथ्वीर परत पावस धाडटलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मुडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकोवन वेची ना. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगलेले प्रमाणें केलें. अशें तिका
एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत काण मेळ्ळें. सुरेस्परान एलिया दिशी सांगिल्ले प्रमाणे पिठाची मुडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. देवाचे उतार हे. तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल गायनाने वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल गायनाने वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल वाकणतलो. संततेचे संतते तुझे विश्वासीपण परगटतलो. तुझो मोग सुस्नाक बाळता तसो तीर केलाय म्हण हांव जाणा. तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें दवरल्याय. तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल गायनाने वाकणतलो. उत्सवाच्यो बुबुमान अनभोग असलेली परजा करीस बागी. तुझ्या मुखामळाच्या उजवडान ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुझ्या नांवांतय ती आनंद भोगता. तुझ्या नितीवंतपणान वसतले तांचे सोबामपण. तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल गायनाने वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल गायनाने वाकणतलो. Alleluia, 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 Alleluia. हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गरज नासलेल्या नवा नोय नितीवंत प्रास. पाश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचे सर्गी चड संतोष जातलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजो क्रिस्ताची शुवार्ता. महिमा तुका येसुया. आतां सबार सुंकगार आनी पत्की जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरशी वेताले. हें पळोवन फरीसेव आनी सस्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोवंक लागले. वो मनीस पत्क्यांक घेता आनी तांचे संगता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकून वचत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडून सुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक तो मेळसर सोदून वेसोचो ना. तो मेळटास
संतोषान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकून गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नासल्या नवो नितीवंता प्रास पश्चाताप बगून जिणी बदलतल्या एका पत्क्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. देवाचे उतार्ये वाकणे तुका क्रिस्ता. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाचो संदेश जावन आसा. दाय देखायतात कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. दया, बोगसोणें, काकुळतो ही सर उतरां एकाच नाण्याची दोन तोंडां जावन आसात. राणी मारिया, सिस्टर राणी मारियाक थंयस नॉर्थांत बसातान ओडून सुरी घालून दिवशी मारून ती मरण पावलो उपरांत त्या सुरिगेल्या सुमंदर सिंगाक जैलांत गेलो. उपरांत ती झडती करता आसतना ताका शिक्षा वाचून सांगता आसतना थंयसर हजर आसली ताची सिस्टरची आवय आनी भयण. आनी सिस्टरच्या भयणीन सांगलें, ताका आमी बक्षिलां, ताका तुमी सोडा. ताका आमी बक्षिलां, ताका तुमी शिक्षा दिवं नाकात, ताका सोडा. मोगाळ भाव भयणीनो, ही उतरां मनशाच्या तोंडांतल्यान येवची न्ही, बगार मनशाच्या काळजांतल्यान येवची. बोगसूंक वा आनी मनशाक आमी सुकोवन गेलेल्या वेळार ताका आमचो म्हूण लेखूंक तितलें सुलभ ना. राणी मारियेच्या भयणीन आनी आवयन तो आमचो म्हूण वळखून घेतली आनी ताका आपणाची म्हूण तांणी कर घेतली. आज हो संदेश आमकां सोमी दिता. देवाची दया माया ताची काकुळतो आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता. एलिया प्रवादी सरप्ताच्या विधवी लागीं विचारता, म्हाका इल्लें खावंक दी, कित्याक थंयसर बरो गोळ आयिल्लो. पृथ्वीर कांयच खावंक जेवंक नासलेल्या वेळार ती विधव स्त्री आपल्या लागीं आसलेलें तेल आनी पीठ घेवन आपणा कडेन आपल्या भुरग्याक दवरलेलें विचारता आसतना ती कितें म्हणटली. आनी ती जाणा जाता, म्हज्या लागीं विचारलेलो जावंक पुरो देवाचो मनीस. ती फाटी मुखार करिना. बगार तिचें काळीज बिरमोतीन भरलें. त्या मनशान विचारता आसतना एलिया प्रवादी म्हूण तिका कळीत आसलें ना जावंक पुरो, देवाचो मनीस म्हूण तिका कळीत नासलें जावंक पुरो. पूण त्या मनशान तिचे लागीं विचारतना भीक मागतना तिचें काळीज देवाच्या मोगान भरलें. दया तिच्या काळजांत उपजली आनी ती ताणें विसरलेली बरी पयलें करता, भाकऱ्यो त्या पिठांत आनी व्हरून दिता. आनी ताचो फळ जावन त्या विधव स्त्रीक आनी पुताक परत पावस येवता पर्यंत कितेंच उणें जावंक ना म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. कित्याक आमी हेरांक बक्षिता, हेरां ते देवाची दया आनी काकूळ दाखयता. देव ताच्या की चड मापान आमकां ताची काकूळ दाखयता आनी आमकां उणें करिना, ताची ऋणकार करिना. बगार आमकां ताच्या मोगान बरोवन
आमकां दर दर म्हणून दिता, आमच्या कितें ना तरी तो आमकां दिता, कित्याक आमी देवाची दया हेरांक दाखयल्या वेळार. आनी सुवार्थेंत आमी पळयता मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, सुकागार पद आनी हेर सस्ती आनी परीस देव ते हरियक पोटी जेजूक पारत करून आसलेले. जेजू कितें करता, कोणाक वेता, कोणाक तो बक्षिता, हें ते पळोवन आसलेले. आनी जेजू एक जुदेव जावन ताणें पत्क्या सांगाता येचें, तांच्या घरा जेवचें, ताची काकुळतुवा बक्षण म्हूण तांकां बक्षुचें, हें तांकां बरें दिसलें ना. देखून ते तसो पारोत करतात. आनी तांकां पळोवन जेजून दिली ओपार तुमी आयकली. गवळी आपल्या 99 बोकऱ्यांक सांडून एक बोकरो सुकोवन गेल्ल्या वेळार ताच्या फाटल्यान वेता, सोदून वेता. कदळ ताका तो बोकरो आपली शेळी पाटी मेळ्ळी, त्यो आपल्या खांद्यार घालून पाटी हाडता व्हडा मोगान संतोशान नाचून, कित्याक ताची सुकोवन गेल्लो तो बोकरो वा शेळी पाटी मेळ्ळ्या म्हणून. त्याच परी जेजू आमच्या जिवितांत करता. आमी ह्या संवसारांत पळयणारी वाडसुरे सबार पोटी आमी सुकोवन पडता, पदकांत पडता, पूण परत परत प्रायत सक्रामेंता मोरी फात देव आमचो मोग करता. देव आमकां आपली काकूळ दाखयता, ताची दया माया आमचे ते उसारता म्हणून त्या सक्रामेंतांत तो आमकां दाखोवन दिता. आनी तोच जेजू आमचे संगत रावून आमकां तीच दया हेरांक दिवच्याक उलो दिता. वेची पुताची ओपार आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. तो बापूय आपल्या पुताची वाड पळयता, कदळ आपलो पूत सुकोवन गेल्लो फाटी येतलो गी म्हणून, कित्याक बापायक पुताचो मोग आसलो. आनी त्या मोगा खातीर एक दीस ना तर अनेक दीस पुणी म्हजो पूत फाटी येतलो म्हणलो बरोवसो बापायच्या जिवितांत आसलो. आनी त्याच परी पूत फाटी येयलो, बापायन स्विकार केलें आनी संभ्रम आचरण केलो. पूण व्हडल्या पुतान कितें केलें, व्हडल्या पुताक हें पळोवंक जालें ना. हो संभ्रम तो पळोवंक तयार ना. ताचे ती देवाची काकुळतू बुकसुणें नातिल्लें आपल्या भावाक दिवच्याक. ताचे ते आपल्या भावाक तें बोक्षणें दिवंक ताचे लागीं नातलेलें. ताची दया आनी काकुळतू ताका दाखोवंक ताका मोन नातलेलें. बदलाक तो रागा रावलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. मोगाळ भोवणी बेणीनो, आमच्या जिवितांत ही उतरां आमी लक्ती करूंक जाय. कितले फावटी आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करच्या बदलाक दुस्मानाक आमी द्वेशिता, तांचे वयर आमी गडपां करता, आमी कितें नाका जाल्लें म्हणून तांकां आमी पयस करता आमच्या जिवितांत. आनी देवा तावन समेत तांकां आमी पयस धरता. थोडे फावटी सरपचें आसा, पूण आज जेजू म्हणटा तांचो तुमी मोग करा, तांचो तुमी तांचे ती दया दाखया, काकूळ दाखया आनी तांकां म्हजे सरशी फाटी हाडा. कित्याक सोमी काकूळ तुवंतू आनी आमकां ताची काकूळ तूं सदांच आमकां दिता. आनी आमी आयचो संदेश आमच्या जिवितांत लक्ती करतना आमी पिडेस्ती सेवा करतल्या पसून मागता हांव. जायतीं डॉक्टर जावं पुरो, नर्स जावं पुरो, तांची सेवा व्हड उमेदीन ती करतात. तांचे ते राग हगे कोणा एका पेशंट ते ना, बगार व्हडा सोंसणिकायेन समाधानेन ती करतात. तांकां पिडेस्तांनी कितें वायट सांगलें जाल्यार, कितेंय तांच्या विशयी उलयलीं जाल्यार सोंसणिकायेन ती सेवा करतात देवाच्या मोगान बरोवन आनी तांची दया काकूळ तांकां ते दाखयतात. तर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो,
आज सुम्याची उतरां आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करया. आमी सोमी कितलो काकूळ तुवंतू सोमी कितलो बोळो आनी कलतो तस परी आमी कलते बोळे जावन आमची दया आनी काकूळ हेरांतय दाखोवंक हेरांचो मोग करूंक आमची जिवीत सगळी जिवीत मोगान जियोवंक आनी प्रत्येक तरान आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करून तांकांय सम्याच्या शेतांत हाडूंक प्रयत्न करया. ह्या मोरिफात आमी क्रिस्ताचे खरे सीस वा पटलावदार म्हणून दाखोवन दिवच्याक आमकां समी फोव करून म्हणून आमी मागया. आतां आमची मागणी सम्यात उसारून सांगया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी देवाचो मोग गुंडायेन समजून देवपर्जेक तुज्या दैवीक मोगाचो अणभव जोडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता बालेके क्षेत्रांत वावुरतेल्या सव दाखतेर नर्सां आनी सव सिब्बंदी पासून तांकां बरी भलायकी आनी मोतीक समाधान लाभय. तांणी करच्या सेवेन तांकां यशस्वी आनी तृप्ती मेळशी कर म्हूण मागता. मागता आमच्या फिरगेजींतल्या सव पिडेस्तां पासून तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुजी कृपा दी. तुजी खुशी वयतर तांची पिडा गूण कर आनी तांची सेवा करतेल्यांक सोंसणीकाय दिवन उदंड आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी जात कात लेखी नासतना भावबांधवपणाचो मनोभाव आमच्या समाजींत रुपीत करूंक तांचें मत उजवाडाय म्हूण मागता. मोगाळा बापा आमी सोमेस्तांनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून आमचो भावार्थ जियोवंक उर्बा दाखयशे तुजो आदार मागता. प्रार्थुया सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा ही आमची सर मागणी तुजे समोर आमी दवरता. तुजो स्विकार करे. विविध आस्पत्र्यांनी जायतो लोक पिडे शिडेन कश्ट जाता. तांच्या सेवा करतल्या डॉक्टरांचेर नर्सांचेर हेर सिब्बंदीचेर तुजो आशिर्वाद घालय. तांकां सुस्निकायेन तांची सेवा करूंक गरजलो आदार आनी कृपा पटय. तुजी काकूळ तूं दया माया तुजो मोग तांणी हेरांक पासारिसो कर. तशेंच आमच्या काळजांनी तुजो मोग रुंबय आनी ह्या मोरिफात आमी हेरांतय दयाळ जावं हेरांतय काकूळ तुवंत जावं आनी हेरांचो मोग कसलेंच फाटी आशे नासतना करूं गरजलो आदार आमकां तूं पटय. हे मागणें आमी करता तुजे पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या मोरिफात. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागाते. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेहमी आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्व बनवून घेव. भोव मोगाळ बापा तुका मानता तसलें जावं दी आमच्या मागण्याचें आनी बलिदानाचें समर्पण भक्तीपणी तुजी सेवा करून सर्गींच्या सुखाक आमी सगळीं पावू. या आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जीवन जावन मरणांत तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सरकार सोडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सरदाळबा निरंतर गायतात तुजे मुखार पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय 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 ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ईद आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरण सोसून वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात रांदतें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकांचें बुकसणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस मनशां पासून ते वरवतले म्हूण आसा करात बावट तसो गूड परगटूया सौम्या जेजू आमी वोंडो खाता आनी एकाल जितले पियेता तितलेच पोटे तूं वैभवान येवसर आमी तुजे मरण परगटता आजच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी ती सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मा एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उडास करे आनी लियो आमच्या बगेवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे. तांकां दिश्टगती मेल्ल्या सुमेस तंखे जे परजळीत मुखा मोडफोडूंक फोव करे. आम्हा सुमेसाची दया कर म्हूण आमी मागतां. अवकार मरे देवाचे मये संगती भगेवन जुजय तिसो पती भगेवन धर्मता आनी सरुकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गांव आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक कोणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. कुंभारा तयार जावन समेल शिकलेल्या मागण्यात आमी दीर्घ म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सगळे आमक्षिका तशें आमचे बदकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया तुजे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नात्रेतले आमकां उदारका कुर्ती सिरपतकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय. जेजू क्रिस्ता तुजे धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण पोय सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घालय आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीच्यान एकवटान सांबाळ. तुजे तर दूर चलयताय सुस्नाच्या सुस्नाके. शम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. माया मग असो गुरु जावन एकामेका शांती दिया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. फळे आई जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप करतात. या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेले आमी सर सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर वचचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांसून म्हाका भलायकी मेळटली. कुवारा कुर्पे सागरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोड्या काळजान मोच्या. जिविता कुवारा कुर्पे सागरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोड्या
काळजान म्हज्या जीवो उडो तो जिवी देता पातकाच्या पावसांतलो म्हाका राखताय प्रकाशीतुयो तूं उजवाड बांदताय जिवीत तुजें नंदन करता जिविताक वरा पूर्पे सागोरा बंदनी क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजान म्हज्या प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी तुजे मासरगत घेतला ताणें आपल्या उडासाक हे संस्कारालें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रीत मोग वाडो म्हणून कालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ये पवित्र रचणारा हार्दिक कृपेची भंडारा बरी काळजा तुजी रचना एक आमकां तुजी रचना हो पवित्रात्म्या दैवीक मजतदारा दुबळांच्या बापा दुखेसांच्या पुसवणदारा काळजाच्या उसवाडा आत्मे पवित्र करणारा तुझे संस्कार सर्व बुडवून असलेल्या शिपळय पुरत्या मानान आमी शिकार सटपडता हजार फावटी हांव तुजी स्तुती करता आनी तुज्या सिंहासना मुखार आशा देवदूता संगी हांव हे म्हणटा पवित्र 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 तूं सस्तिकार दिसेस बापा आनी पुताच्या सत्वासो म्हणून हांव उंच म्हणटा म्हजो आत्मो बचाव करूं आनी पवित्र करूं दया दाखयताय म्हूण हांव भरवसता हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संवसारांतल्या सर्व वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करता तुज्या बरेपणाक आखेर ना म्हजो मोग तुका मात पावो तुज्या प्रेरणाक अनुपकारपण दाखोवन आनी अंत जावन तुज्या पत्ता वरवीं हांवें तोड तोड दुखयलां हे चड वायटाच्या चड करून तुका दुखयल्या खातीर हांव तुका भरिल्ल्या दोळ्यांनी तुजे भक्ताने मागता हे म्हजे थंडगार जाल्ले काळीज तुका आवडटा तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या चिकलांनी ते पापसी ते वरवीं तुज्या पत्तांचो बरफ गलगतले भगवंत मरिये काळीज अपरमीत कृपेन भरिल्लो आनी आपोस्तलांचे काळजान पवित्र मोदीन भरिल्लो तूं म्हजे काळीज मोगान भरून परता तूं दैवीक सत्तेक म्हाका वायट शक्ती विरोध धैर्य दी तूं उजो म्हाका तुज्या मोगाचे जळटे उमेदीन भर तूं उजवाड म्हजी मोस असली संतती जाणवायेन उजवाडाय तूं पारवो म्हाका जिविताचे बळेपण दी तूं शांत बरें म्हज्या आशाच्या वचनार उजपटाय तूं जीव सदांच तुका नावडूंक म्हाका शिकय तूं मोड तुजे सुरक्षीत सवळे घाल म्हाका राख आनी माणे तूं सर्वशक्ती देण्या सोदतार तुजे कृपेन म्हजे ते जीव भर तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर तुज्या जाणवायेन म्हजे मोद उजवाडाय तुज्या बरेपणान म्हाका फसवूं घे आनी तुजे मीठ मेहनतले काकुटीन म्हाका बचाव कर अशें ह्या जिवितांत संवसारी आनी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता संगी हांवें तुका अर्गां दिवं तुजी स्तुती गावन आनी तुजो मोग करून सस्ता कर आमेन हे पवित्र आत्म्या तुजी साथणी म्हजेर हो तूं हे जणवाच्या आत्म्या सर म्हजी चिन्नां शब्द आनी करण्यो उसलय समजण्याच्या आत्म्या म्हाका तूं उजवाडाय आनी शिकय आनी खऱ्या भावार्थान म्हाका सांबाळ हे बोधनाच्या आत्म्या सुंदरपणे सत्य असले करून म्हाका बरी बोध दी आनी शाणपणां वाटो म्हाका दाखय हे घडयाच्या आत्म्या रस्त्यान म्हाका बोल दी रस्त्यान तुजे वेळार तुजेर सुखार शेकर हे ज्ञानाच्या आत्म्या तुजे गिन्यान उजवाडाय खंयच्याय संवसारी वस्तूंतले म्हाका लेखावरती वडणी बगूंक सोडूं नाका बघा तुझ्या सर्गीच्या बुजवणीतली हांवें संतोष पावशी कर
भक्तीच्या आत्म्या म्हज्या काळजां सर्गीच्या बापाते भुरग्या सारको मोग घाल आनी सौर मुक्षते म्हाका बंद सारको माया मुक्ती देवाचे निकळाचे सत्तेच्यान संतोष भोगसो कर हे देवराच्या आत्म्या आनी निकळ काळजां आनी निस्कळ फुडें देवाची सेवा करशे सर वायटां अलग करावशे आनी सदांच देवाची उजेशी कर आमेन. दाड तुझ्या स्पिरिताक येसुम्या आनी सर्व वस्तू आसा जातल्यो आनी संसाराचे रूप तूं नवें करतलोय. मागया बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या म्हजी कूड तुजें मंदीर म्हूण हांव जाणा तूं जिविताचे सर सर्वपदार देव आमचो रत्नार म्हूण हांव सस्मंता आनी बरवसा म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या. सुम्या जेजू तुज्या मलिकांतल्यान म्हाका आपड आनी म्हजी सर पातकां दूर काड. म्हज्या हर एका पातकां हांव तुजे कडेन सस्ताने मागता. घाय राग पश्चातापाची सर दुखाची चिन्नां जी म्हजे ते खूब रोखल्या तांचे तो म्हाका दूर कर. सुम्या तुज्या आनी पेल्या विरोध हांव चुकला. जेजू तूं येवकाराचो जरासाय सुम्या म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या सांगाता आसतना म्हाका कसलेंच भेना कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजाक लागीं आसाय. जेजू तुजें तें जिवीत आसा आनी तुज्या जिवितांत सुम्या हांव जिवीत आपणायता. सुम्या तुजे सक्तीन तूं म्हाका वाट दाखयताय आनी तुज्या जिणेन म्हाका विनतीवंत करताय. सुम्या देवा तूं सत्यवंत तुका कुडर तुवें म्हाका आपडून म्हज्या आत्म्याच्या मतीच्या आनी कुडीच्या सर पिडेतान गूण केल्यार हांव तुका अर्थ दिता. जेजू म्हज्या काळजांतल्या गूण पवारतान हांव तुका नमन करता. तूं बापा आनी पवित्र आत्म्या संगी देव जावन आसाय ससनाच्या ससनाक आमेन. पेज नंबर 67 पंचवो दीस. हे पवित्र आत्म्या उजवाडाच्या आनी मोगाच्या दैवीक स्पिरिता तुका हांव समर्पिता म्हजी समजणी म्हजे काळीज आनी म्हजी चिन्नां आनी सगळें म्हजें जिवीत. म्हजी समजणी सदांच तुज्या सगळी प्रेरणा आनी पवित्र सभेच्या शिकवणेक जावची. म्हजे काळीज सदांच देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान पेटय आनी चिंताक सदांच देवाच्या चिंतपाक सुरी जावची. आनी म्हजी सगळी जिणी जावची जेजू क्रिस्ताच्या जिविताक काळ पडची तसली आमेन. आज हांगासर आल्तारी पुरान दिल्यांत झियोन आशीर डिसोजा सांलोरेस वडो आनी रेकॉर्डिंग दान दिलां मनोहर डिसोजा आनी कुटुंब सांतोमास वडो हांकां हांव देव बरें करूं तांचो उपकार हांव बोडटां. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. L8 Povi atmya tu ye devo paka kona asa kosto. Povi atmya reni adu नितळ करा कादये किम्यात चढवाय संगमी विची तुझी पवित्रेनी शांतीन प्रीतीन गोरोचेनी देवी तुझ्या देण्यानी मोगाळ
आमवर उरी आशीर्वाद दीव आमकां भगवंत तुझे कृपे देवार आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.